जुगार गांजो सारकिल्ल्या धंद्यांनी घुसपल्ल्यांक धरपाक पुलिसांकडेन वेळ ना, पूण सेगीत जावपी अपघातां उपरांत आंदोलनात वांटेकार जाले जाल्यार तांचेर पुलीस ताबडतोब एफआयआर दाखल करतात। भाजपा सरकाराक ही मस्ती भुजतली। लोकसभेत लोकच तांकां तांचो जागो दाखयतले, पेडणेकारांनी एल्गार केला। पळयात संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट। धारगळ सुकेकुळण उड्डाणा पुला कडेन शुक्रारा जाल्ल्या अपघातांत नामदेव कांबळी ह्या पेडणेच्या जाणट्याचो बळी घेतलो। कंत्राटदाराच्या घाळपणाक लागून ह्या महामार्गार 100 वयर बळी गेल्यात। लोकांनी हातीक सापडिल्ल्या क्रेनीचेर तिडक काढली। 2 क्रेनीक उजो लायलो, फुर्योज जाले, पूण कितेंच घडोंक नाशिल्ले वरी आतां थंय वेव्हार सुरू जाल्यात। ड्रायव्हराक धरलोच ना, पूण लोकांक सतावपाक सुरवात जाल्या। आयकात पेडणेच्या उमेश तळवणेकाराक। पयर जो सुकेकुळणान जो इन्सिडंट मोठ्या पैकी प्रमाणात जालो, जो कांबळी त्या हितून तो चिरडलो गेलो, पण त्याच्या ड्रायव्हराक अजून पुलिसांनी अरेस्ट करूंक ना, तेंचेर कसलीच कारवाई ना। आयज हांगासर परत बिंदास ते लिंक रोडाचे काम स्टार्ट आसा, ब्रिजाचे काम चालू आसा। हायवेक तेंच्यांनी हो ब्रिज बांदता, ताचेर कितें तरी पडात लोखंडी पोल बी आनी हथेर व्हडलो इन्सिडंट जावंक शकता हायवे, ताचेर तेंचो कोण एक बेश्टो थंयसर सेक्युरिटी पासून ना। आनी जर आयज लोकांक अजाप दिसता बीजेपी गव्हर्मेंट जर एक्सिडंट जालो, कोण चिराडलो बिळो म्हणून जर कोणाक सेफ करपाक जावं मदत करपाक जर उबो रावता, जाल्यार हे सरकार आयज तेंचेर एफआयआर करता। आयज 10 जाणांचेर ह्या पेडणे पुलीस स्टेशनान PIन एफआयआर नोंद केल्या। हांव त्या प्रकरणाचो ह्या सरकारचो आनी PIचो पयलीं निशेध करता। हयसर मोठ्या प्रमाणात जुगार चलता, इलिगल एक्टिविटीज चलतात, कोस्टल बेल्टाचेर व्हडल्या प्रमाणात चरशाचो धंदो चलता। ह्या धंद्याचेर हे पुलीस कित्याक कारवाई करना, हो म्हाजो तांकां प्रश्न आसा। आणि आयज जर अशा पेडणेकारांची सतावणूक जर सरकार जर करता, जाल्यार हेचे दुष्परिणाम येणाऱ्या लोकसभेक तांकां भोगचे पडटले। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, श्वेता गांवकार आनी निखिल जल्मी।